मडगांव जितले वॉर्ड आसा एक एक वॉर्डान 2-3 कडेन असले ढीग पडले आहा ड्राय वेस्ट सण्णां आनी कितें तसले आनी हो थिंगा उरपा कारण पयलीं सदां हो एक क्वेश्चन मार्क जालो व्हडले क्वेश्चन मार्क म्हणटे आतां उज लागता ते पयलीं कोस्ता ग्राउंड हांगाच पयलीं सदां 15 दिसान एक फावट लागता 2-3दा जालो हय सो मडगांवाच कित्याक उज लागता हो आतां हांव चिंतपा पडला वाय डू वी हॅव फायर इन्सिडंट्स ओनली इन मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी फातोड्डाच्यान कित्याक दिसता पडना आमकां उजो एक प्रश्न येता आमकां सो हेजेर आमकां खंय तरी दिसून येता जें डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम आहा हें खंय तरी चलना आनी हांगाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फुडें तोच ताच्या वर्करांतल्यान उज लायता कितें हांव तरी म्हजें सामकें विथ कन्विक्शन सांगपाक शकता गोवा गेस्ट हावस रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे वयर चडटा तेन्ना थिंग लेफ्टान उज घालता आसतना हांवें पळयलां ते कॉन्ट्रॅक्टराचे वर्कर आनी हांगाय बी म्हाका तेंच दिसता कित्याक कशे वाले मातशें कमी करपा जाय जे वेस्ट एक्युमुलेट जाता तशें इनफॅक्ट हांव सांगत आसा इवन हांगा ते म्हणटा भायले लोक हाडून उडयता खंयचो भायले लोक हाडून उडयतलो मडगांवचो हाडून उडयतलो नावेलीचो जावं नुव्याचो आनी खंयचो इतली सेंटरा येवन उडोवपा ना सो इन अदर वर्ड्स तुमचे डोर टू डोर कलेक्शन त्या प्रिमायसिसां पावना दीस इज द मेन फॉल्ट आतां हालीं हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान रिस्ट्रिक्शन घायल्लें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑक्युपन्सी दिवचे न्ही म्हणून सांगपा म्हळ्यार कितल्या जाणांची जी बिल्डिंग्स हे आहले ती पेंडींग उरली कित्याक तांकां ऑक्युपन्सी मेळना जाली हे असले डायरेक्शन दीत सुवातेर म्हाका हांव एक्चुअली एक अपील करपाक शकतालो ऑनरेबल हायकोर्टाक की मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलूच पयलीं सद्या सस्पेंड करचें फॉर अ ब्रीफ पिरियड टील दीस थिंग्स कम इन लायन ऑर इवन डिजॉल्व लेगून केलें म्हण कांय व्हडलें जावपा ना आज कितें जालां आमी पळय मडगांवकार म्हणजे पळय आसा न्ही आमकां खरेंच लज दिसता ह्या मडगांवचे बद्दल कितें पळोवपाक मेळटा तें आतां लास्ट 29 वर्सां जालें बाब दिगंबर कामत हांगचो आमचो आमदार म्हणून येता ह्या 29 वर्सान बाब दिगंबर कामतीक म्हाजी विनंती आसा की ताणें एक आत्मचिंतन करून पळोवचें की आपणें ह्या मडगांवा खातीर कितें दिलें तें तुम्ही आज पळयता काल जो पळय उजो लागलो पयर मार्केटान लागिल्लो काल ह्या मार्केट हें नगरपालिकेच्या फाटल्यान आनी ते बारीक जर पळयत जाल्यार थंय कितें आसा हो जो पळय कितें कचरो ते कलेक्ट करता घरान गार्बेज व्हरोन ती गार्बेज थंय ते हें वेट गार्बेज आसा ती थंयच्यान व्हरता आनी जी सॉलीड पळय गार्बेज आसा ती काडून थंयच डंप केल्ली आसा काल थंय जर आमी जर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार थंय थर्मोकॉल आसा तातूंत ते पत्रे आसा तातूंत लाकडाचें आसा आनी चडांत चड म्हटल्यार जो मेन फॅक्टर आसा ही नाल्लाची सोण्णां पळय आसा म्हणजे आडसर विकून जी सोण्णां ताचे डंपाचे डंप थंय काल आशिल्ले सो मडगांव नगरपालिकेच्या फाटल्यान जर तुमी लिफ्ट करपाक शकना तुमी मडगांव कितें लिफ्ट करतले म्हाजो पळय आजकाल कितें आसा प्रत्येक गोश्टीक हायकोर्टाक इंटरव्यून जावचें पडटा मडगांव चलोवपा खातीर प्रत्येक ऑर्डर येतकीरूच मागीर हे सगळे ऑफिसर जावं आमदार जावं नगरसेवक ते जागी जाता आनी मागीर 8 दीस सामके कामां लागता 8 दीस जाले बरोबर सगळे परत विसरता परत सगळें आशिल्लें तशें आयज तो जर कचरो पळय तो कितले वर्सांचो कचरो थंय आसा ताजे सायडीन थंय कोण एक हॉटेलशें कितें घालून दिलां ताजे मुखार थंय नुस्तें विकता कितें म्हणजे नगरपालिकेच्या फाटल्यान जर तुमी मडगांव लिफ्ट दवरपाक शकना तुमचो उपयोग कितें थंय